गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त अशी चवथीच्या नेटार. तर आयज आसा आयज वार थर्सडे आयज थर्सडे आणि सकाळची न्ही आतां जाल्यार 8:45 सुमार. तर सकाळ फुडें उठून घराचे सगळे क्लिनिंगाचे काम बीम केले, न्हावन धुवन घेतली. हो आसा आपलो शावर घेता आणि मागीर देवाची पुजा बिजा करतली. अजून ब्रेकफास्ट बी जालो ना. आयज आमगेर आसा न्ही शुद्धीकरणाचो होम, जशें की तुमकां लास्ट टायम बी सांगलें लास्ट व्हिडिओन बी. सो आमगेर आयज शुद्धीकरणाचो होम आसा. सो ताका लागून न्ही मातसो आयज रुटीन आसा पळय तो उलट पुलट जाला. म्हळ्यार सकाळ फुडें उठून सगळे घराचें क्लिनींग करून ब्रेकफास्ट करून मागीर न्हावन देवाची पुजा बिजा जाताली न्ही. तर आयज तशें ना. आयज सकाळ फुडें उठून सगळे क्लिनींग केलें, मॉपिंग बिपिंग केलें. एक्चुअली राती करून दवरलेलें सगळें मॉपिंग बी. आतां न्ही जस्ट एकदम बेश्टेच मॉप मारून काडलें वयल्या वयर अशें. राती न्हिदच्या पयलीं सगळें मॉप बी करून दवरलेलें की सकाळ फुडें गडबड जाता न्ही म्हणून. सकाळ फुडें जस्ट उठून शास्त्राक एक अशें एक मॉप मारून काडलें सगळें घराक. आनी न्हावन बी घेतलें हांवें आनी हो न्हावता आतां. भट येतलो, भटान आमकां 9:30 टायम दिला. सो ताका लागून मातशें बेगीन करतात सगळें. आयज ब्रेस्तार, फाल्यां तय न्ही शुक्रार आनी मागीर सॅटर्डेक चवथ. आमी एवरी इयर तशेंच आसता आमचें. म्हटल्यार मोस्टली लोकांगेर कशें आसता की पयल्या दिसा होम घालता न्ही. आमी 2 दीस पयलींच होम घालता कित्याक की मातशें कितें डेकोरेशन करपाक जावं कितें करपाक मातसो एक एक्स्ट्रा टायम मेळटा न्ही. ताका लागून आतां पळय सकाळ फुडें होमाचें जालें, सगळें रांदून करून जालें म्हणटकीर सांजचो आमचे कडेन टायम आसता न्ही. सांजचें आमी मागीर कितें करपाक शकता. म्हटल्यार कशें की कितें डेकोरेशन केलें जावं कितें सजावटीचें कितें हेवटेन तेवटेन सगळें सारकें करून दवरपाक शकता. फाल्यां म्हणटकीर थंय फाल्यां माटोळेची शॉपिंग एंड ऑल तें सगळें सकाळ फुडें तें रांदप जेवप तें काम आसतलें. मागीर सांजचें माटोळी बांद हें कितें फायनल आसा तें हें फुगोवक घाल तें कर तें सगळें आसता. सो ताका लागून आमी एक दीस पयलींच घालता. एक दीस सकाळ फुडें येता तयेच्या दिसा सकाळ फुडें होम घातलें, सांजचें डेकोरेशन बाजार बिजार सगळें जायना न्ही. ताका लागून लग्न जालें त्याच वर्सा आमी तसोच केलो, पयल्या दिसा घातलेलो. मागीर इतली गडबड जाली अशें चिंतून दवरलें की आमी चल नाका आमी एक दीस पयलींच म्हळ्यार 2 दीस पयलींच घालया अशें म्हणून. सो ताका लागून तर आतां इतलो भट बीन सगळी तयारी करून दवरल्या. म्हळ्यार जें कितें जाय पळय तें कापट्यो बडयो कितें आसता पळय तें सगळें हुमकण काडून दवरलां, सगळें तयारी केल्या. आनीक आतां देवाची पुजा करून मागीर हो हेका बसतलो होमाक. सो भट येयलो की मागीर दाखयता तुमकां. आनी आयज थोडेशें काम बी आसा घरांतलेंच. आयज अशें भायलें कांय ना, सगळें घरांतलेंच. सो थोडीफार डेकोरेशनाची तयारी हे तें आयदनां बिदनां काडपाचें तें सगळें हा. जें कितें आसा तुमच्या वांगडा शेअर करताच, दाखयता तुमकां की आमी 1-2 दीस पयलीं म्हाजी कशी घाई गडबड चालू आसता ती. सो क्लिनिंगाचें बी कांयच ना, आयज सगळें सजावटीचेंच काम. तर चलात या आयच्या दिसाक सुरवात करूया. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा हो पळय हो तुमी कंटिन्यू पळयत रावात. खुबशें कितें इंट्रस्टींग खुबशें कितें नवें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. चलात तर मेळया मागीर भटमाम येतकीर. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. महागणपते नमो नमः. ध्यायामि आगच्छ देवदेवेश तेजोराशि जगत्पते. क्रियमाणं मया पूजां ग्रहाण सुरसत्तम आसनार्थ यक्षतान् समर्पयामि. पाद्यं ग्रहाण देवेश सर्वक्षेम समर्थो भक्त्या समर्पितं देवं लोकनाथ नमोस्ते. पाद्यं वक्रतुंड त्रिनयना दासरामाचा वाटपा हे सदरा. संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना. जय देव जय मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पुरती. जय देव जय. आरती फुले. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्यक्षे प्रजापतये नमो नमः. प्रजापतये नमो. अग्निं परिसमोहनम् अग्निं परियोक्षणम् अग्निं परिस्तरणम्. अग्रये नमः. वैश्वानराय नमः. वन्दये नमः. विधिहोत्राय नमो नमः. सूर्याय नमो नमः. प्रजापतये नमो नमः. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. प्रायश्चित्तं करिष्ये. प्रजापतये नमो नमः. अग्निं परिसमोहनम्. भटमाम गेलो आपल्याला काम करून. त्या दिसा भटमाम बी सगळे बिझी न्ही. बेगीन सगळें करून गेलो. टायम 10:15 जाला आनी घरांक पळय कितलो दवरता सगळ्याक. भटमाम येवन गेले सगळें काडून क्लिनींग बिनींग करून आयदनां बिदनां धुवन न्ही जी कितें वापरलेली पळता ती सगळें आपल्या जाग्याच्या जाग्यार दवरली. कित्याक की मागीर म्हटलें तें मागिराकूच जावन पडटा अशें म्हणून सगळें हांगासर परत सगळें सारण बिरण मारून मॉप बीप मारून सगळें क्लीन करून दवरलें. सगळें निवळ जालें.
आणि आमी न्ही हॉलाचो लूक चेंज केला तो दाखयता तुमकां मातशें रावन. हो आसा नाल्ल थोडेशे आसा सोलपाचे तुमकां दाखयल्ले पळय ते सोलता. हॅलो आयज बिजी आहा तो. बारीक जे नाल्ल आसा पळय थोडे ते समतेच हें करून घे, कातो काडून घे 5 नाल्ल वायण लावपाक. हां बारीक आसा ते, नाजाल्यार त्या भितरले बारकेले दिता. चड मोठे थंय दवरतकीर मागीर जागोच पावना दवरुपाक. सो नाल्ल सोलपाचें काम आसा. थोडे न्ही आमी सोलूनच हाडलेले घरा कडल्यान, थोडे सोलपाचे आशिल्ले सो ते घेवन येयल्ले सोलपाचे. टायम नाशिल्लो न्ही ताका लागून. सो ते आतां सोलून घेता. हितूतले घेतले रे, इतलेच इतले सोलपाक चड ना. सो हो आपल्याला सोलपाचें काम करता आनी म्हाजें किचनाचें काम. रांदपाक जाय सगळं किचन असो तसा. 11:15 जाली आतां. जस्ट आमी ब्रेकफास्ट बी केलो आनी नाल्ल फोडून दवरला. सो सोय कातून रोस करता. आयज आमगे चण्याचो रोस. सो कुकर पयलीं लायता, सोय काडटा आनी जेवण जें आसा पळय तें करून घेता. कांयच करूना. किचन कितलें क्लीन आसा पळय. करून घेता सगळें. चायेचीं आयदनां बी धुवन दवरल्या. सो दनपारची न्ही आतां जाले 12:45 सुमार. टायम आतांच पळोवन येयला. बट जेन्ना केन्ना पळय तुमकां अशें म्हणटा पळय न्हू, म्हणल्यार टायम सांगता पळय, तेन्ना फाटल्यान पळोवपाची न्ही संवयच जावन गेल्या आतां. सो 12:45 सुमार जाला आनी आतांच न्ही जस्ट बरो मोठो असो पावस येवन गेला. स्टील भायर वत पळयात कशें येयलें तें. पावस असो येता जाणा, म्हटल्यार काळोख करून बी चड असो येना. वत आसता कडक कशेंच भायर रखरखीत आनी तेजेरूच पावस पडपाक लागता. कितें वत येयला म्हणून भायर बी दवरुपाचें जायना, भिजोनूच गेलें म्हणपाचें. तर रांदपाचें चालू आसा भितर. रांदपाचें म्हटल्यार कितें जालें, उदक रांदपाक गेल्लें हांव 11:45 सुमार. बट रांदता रांदता मातशी लायट गेली मदीं. सो सोय बी भाजून दवरलेली रोस करपाक, तर ती तशीच दवरली, आदन दवरली आनी हांव भितर आयलें. म्हळ्यार जें कितें आतां सामान जाय, डेकोरेशनाचें सामान म्हणात, कर्टन्स जाय, हें जाय तें सगळें काडलें. बेडशीट चेंज करपाक जाय तें काडलें, हें तें सगळें आतां चेंज करपाक जाय न्ही. सो ताका लागून तें सगळें काडलें आनी तें काडटा म्हळ्यार टायम जालो. सो आतां 12:45 सुमार जाला. रोस जालो म्हाजो. शीत बी जावपाक येलें. तर शीत बी वाळून घेता जेवता बिवता आनी मागीर न्ही शीत जालें म्हण सांगपा येयला. शीत जालें काय, शीत बी वायटा आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी तेज्या पयलीं तुमकां दाखयता पळयात हांगासर. सो हांगासरलो न्ही एक सायड काडलो. तर आतां हें कपड्याचें स्टँड जें आसा पळय न्हू तें काडून घेवपाक जाय. म्हटल्यार आयज कपडे धुतले आनी सुकयतली, फाल्यां मागीर हें काडून दवरतली. सो दारांक बुरशें दिसता न्ही कोणी येवच्या टायमार. सो हो न्ही मातसो हांगासर चेंजीस उरला. ही सगळीं कवरां बिवरां काडपाचें तें उरलां. आनी हॉलाचो लूक न्हू आमचो आतां असो दिसता. हांगासर आमी गणपती पुजयता. हें मेन एंट्रन्स, हांव उबें आसा तें, हो देवाचो रूम आनी हांगासर आमी देव पुजयता. आनी सोफा न्ही आमी 2 पार्टान डिवायड केला. एक्चुली न्ही हो आमचो एल शेप सोफा. हो तेजो कॉर्नर आनी ह्यो सिटींग. सो 2 सिटींग एकठांय करून हांगासर सेट करल्या. हो कॉर्नर आनी हे एक मदली चेर. सो ते न्ही सेपरेट एवरी इयर आमी अशेंच दवरिता. सो ही टिपय मागीर काडटली, हे टेबल जें आसा पळय तें. आनी हे बीन बॅग, हे रक्षू कोणाक दिना मागीर 2 दीस, हे तेका. सो ते सगळें धुवन पुसून असो हॉलाचो अरेंजमेंट केला. आतां हांगसर न्ही डेकोरेशन करपाक जाय. पळोवया कशें कितें तें. लास्ट इयर हो रोड लावन घेतलेलो आमी कर्टनाक. म्हळ्यार कितें बांदपाक बऱ्या पडटा न्ही अशें म्हणून. हो वयर आसा बट खूब लांब कपडो आनी वयर ऑड जातालें. कपडो बी खूब व्हडलो लागतालो. ताका लागून हांगसर हे कर्टनाचे रोड येता पळय ते लावन घेतल्या. सो आतां तें टेबल धुवन पुसून दवरलां. तें आतां करपाक जाय. तें जेवन करतलीं सगळें. हे पळयात हांगासर कर्टन काडून उडयल्या. कर्टन चेंज करपाचें आसा. आनी दाराक बी हांगासर दुसरो लावपाक जाय. सो तें सगळें काडलां, भितरूच दवरलां. भायर हाडुना आजून. जेवन मागीर हाडटलीं कित्याक की कोणी झुप्प करून येयल्यार सगळें ऑड दिसता न्ही बुरशें सगळें ताका लागून. आनी भितर रांदपाचें चालू आसा. रोस केला हांवें, दाखयता तुमकां. हे पळयात हांगासर शीत जालें म्हाजें. शीत वाळून घेता आनी हो चण्याचो रोस. आयज इतलेंच आनी कांय करूना. पापड भाजतलें. तर चड कांय घेवन बसना. बाकीचीं सगळीं कामां आसा न्ही, जेवणाचेंच घेवन बसल्यार तितूंकूच उरता ताका लागून. सो शीत पयलीं वाळून घेता. 5 minutes later. शीत जालें म्हाजें वाळून. पळयात शीत बी जालें. आतां पापड भाजून घेवपाचें आनी जेवपाचें. लोणचें बीन आसा. सो शीताची न्ही हांव वाळणी लायना. वाळून घेता आनी मातशें बारीक गॅसार दवरिता. सो आमी घरा कडेन बी वाळणी लायता. हांगसर न्ही हांव वाळणी लायनाशिल्लें. सो म्हाका बी तीच संवय जाल्या. आनी हें पळयात कितें रे
ते अर्बन सर्वीस बी असता पळय तसली सर्वीस चालू आसा हांगा क्लिनिंगाची. मिक्सर एक उरलेलो क्लीन करपाचो तर हांव पुसतालें निवळ करतालें. हांव आपूण टूथब्रश घेवन येयला क्लीन करता. खूब ओल्ड हो मिक्सर न्ही रे, कितलो ओल्ड जाणा. बट आजून पसून चलता म्हळ्यार चलयता हांव. हेकाच लागून की नवो घेता तें म्हणून आतां तसलेंच येता न्ही. माक आमी एक घेतलेलो म्हणल्यार पप्पा आसतना आय थिंक मान घेतलेलो. 1.5 वर्स जालें कांय उपयोग ना, दुसरो घेवपाचें कंडिशन येयला. सो आनी हे हांगासर नाल्ल सोदलेले न्ही ते हे 2 दवरल्या. आमच्या हांगासर न्ही गौरी महादेव जो पुजयता पळय न्ही ताका असो नाल्ल दवरिता सोण्णाचो 1 नाल्ल. सो हांवें एक एक्स्ट्रा दवरला, धुवन बिवन दवरला सुकपाक. वलो ते तांदूळ बी वले जाता न्ही ताका लागून वाऱ्याक अशें भायर दवरल्या. मागीर सांजचे काडून भितर घालतले. एकच लागता बट 2 दवरल्या, एक एक्स्ट्रा असो म्हणून. सो क्लिनींग करता जर जेवन घेवया. हां बी म्हणना हूं बी म्हणना जेवन घेवया म्हणटा की चला जेवता तर आमी मेळटा मागीर. सारकाच रे 3:24 जाली. ताका कांटे सारके घुंवना खंय. सो आनी हें पळयात जें कितें उदो सकाळीं सामान काडलेलें पळय भितर सगळें हाडलें भायर. आनी फक्त आयदनांच न्ही हाडूना. कित्याक लागून जाणा किचनान आजून न्ही हांगासर कितें हें साडी खंय चादर तुवालो नायटी कितें घालपा जाय. सो ती धुवन सोमतीच थंय न्हिदपाक घालपाची म्हणून. सो हें हाडलां. आनी आमगेली चवय पळयात केदी व्हडली ती, कितली व्हडली. आनी हें ताका लावपाचें कशें लावपा रे तें कितली व्हडली जाणा सवय. घडशिता अशें करून. आनी येदो व्हडलो गणपती आसता आमगेलो. आनी हें जें मेज आसा पळय न्हू हें अर्दाच्याहून चड मेज चवय जी आसा पळय न्हू ती कवर करता. इतलें व्हडलें आसा. सो तो गणपती ओडून ताका स्क्रॅचीस पडल्या पळय. सो आतां हें सगळें करपाक येता. आनी हें सगळें आनी हो जो कर्टन आसा पळय न्हू तो जे कोण म्हाजे सारके स्टार्टिंगच्यान फॉलोवर्स आसा पळय न्हू म्हळ्यार व्हिवर्स तांकां खबर आसतलो न्ही रे. धर रे मातसो दाखय. हो न्ही लास्ट चवथीक हांवें केल्लो स्वताक करपाकच न्ही. हो तोरण न्ही कर्टन म्हाका ऑलमोस्ट 10 दीस सुमार लागलेले. सगळो हो केल्लो हांवें कर्टन. आनी हें जें आसा पळय न्हू हें आनीक हांगासर ग्लासीस आनी परत ग्लासीस परत हे अशें करून केल्लें तें हांवें. हें सगळें हांवें केल्लो. सो तो देवा रुमा दारार लावपाक येयला. कलर थीम असो आशिल्लो आमगेलो न्ही रे. ब्रावन आनी ग्रीन कलर थीम आशिल्लो. सो ताका लागून कर्टन बी हांवें ग्रीन हाडलेलें पुरो. फाटल्यान बी ग्रीन आनी ब्रावन लायिल्लें. सो आनी गणपतीक जें डेकोरेशन केल्लें पळय तें सगळें पर्पलान केल्लें. तशी थीम आशिल्ली. सो ताका लागून हो कलर केला. तो अंदू लायता हांव परत हो निरे चल लावया. सो हें जें कितें काम आसा पळय तें आमी करपाक आतां स्टार्ट करता. टायम ऑलरेडी 3:30 जाल्लो आसा ताका लागून. सो चल्लो. सो हें न्ही हांगासर आमी तयारेक लागली मागीर. तर आतां जें कितें आमी इतले चवथीची तयारी म्हणून जी करता पळय न्हू तेजी फायनल स्टेज म्हटल्यारूच हें डेकोरेशनाचें काम वा सोंपे भाशेन म्हणपाक गेलें जाल्यार सजावटीचें काम. तर घर हें आपल्या हातीन सजोवप हेका न्ही एक वेगळी खोश आसता. तर म्हटलें हांगासर आमचो घराचो लूक जो आसा पळय तो मातसो काही चेंज असो करया म्हणून. कित्याक अशें आमी सदांच नॉर्मल घर पळयता तशेंच जर कसलो फेस्टीव आसता त्या दिसा बी पळोवपाक नॉर्मलूच अशें दिसता न्ही. मातशें कितें चेंजीस केले म्हणटकीर आमकांय बी अशें मायंडाक जाता न्ही, मनाक दिसता की हां कितें तरी डिफरंट केलां आमी, कितें तरी वेगळें आसा अशें म्हणून. सो तशेंच हांगासर सोफा बिफा आमी सगळें चेंज केल्लें. तर कर्टन बी चेंज करून घेतलें. आनी बाकीचें जें गणपतीचें डेकोरेशन आसा पळय न्हू तेजें काम करून घेतलें.
मकर हाडून दवरप आनी आपल्या हातीन कितें तयार करप हेतून न्ही एक वेगळीच खोश हें आसता. म्हटल्यार कशें मकर हाडून दवरले पयशे दिले जाल्यार बाजारान आयज काल सगळेंच मेळटा, बट तें आपल्या हातीन हांगासर तयार करप हेतून न्ही एक मातशी वेगळी खोशी मेळटा, बरें दिसता, मनाक बी सॅटिस्फॅक्शन. सो आमी एवरी इयर अशेंच करता की आमी जशी रेडी करता आमकां कशें जाय तशें कितें जाय तें पयलीं 1-4 दीस पयलीं मार्केटान वचून हाडप सगळें आनी रेडी करप तशें. सो आमी आयज हांगासर सिंपल अशें डेकोरेशन करपाचें आसलें, चड ना, थोडेशें पोरू बीन आमी न्ही सिंपलूच अशें दवरलेलें डेकोरेशन, बट पोरू आमी न्ही सारकें पॅक अशें केल्लें. अंदू म्हणल्यार सारकें ओपन अशें दवरून करया. आनी तेज्या पयल्या वर्सांनी आमी चुट्टां जी आसा पळय न्हू माडाची तेजी मल्लां विणून बी केलें, तें बरें एकदम बेस्ट अशें जाल्लें. अंदू बी आशिल्लें म्हाज्या मायंडान की इको फ्रेंडलीच अशें कितें करपाचें म्हणून, बट आसूं म्हटलें नाका, नेक्स्ट इयर पळोवया अशें म्हणून. तर अंदू अशें ओपन अशें डेकोरेशन दवरुया अशें म्हणून चिंतलेलें की जस्ट कांय ना अशें पॅक बीन ओपनली असो गणपती दवरपाचो, कित्याक की अंदू गणपती जो आसा पळय न्हू तो आमचो मातसो डिफरंट असो आसा. सो ताका लागून म्हटलें हें जो आसा पळय न्हू डेकोरेशन तें आमी सिंपल अशें दवरुया, फक्त फाटल्यान बॅकग्रावंडाकूच, फुडें आनी कांय नाका अशें म्हणून. सो हांगासर आमची ती सगळी गडबड बिडबड चालू आशिल्ली आनी मागीर आमी हें करता करता रुक्षू येयल्लें. त्या रुक्षुनी बी मातसो टायमपास करपाक खूब हेल्प केलो आमकां. सो हें सगळें करून घेतलें आमी जशें जाता तशें. कॉम्प्लिकेटेड सगळें काम. हेजे भितर लायटिंग, इसके अंदर लायटिंग, सगळी भितर लायटिंग. फाती घालता. फाती घालतात फाती. डेकोरेशन करपाक आमकां पळया म्हाका रक्षू पात्रांव रुक्षू फक्त हें करना तूं, तें करना तूं, मातशें हें कर गो. अबा हें जालें, हाय न्ही तूं गॅप पडला गो. आतां दिसता कोण असं मागीर आतां पडना गो, म्हाका कशें कळटलें गो, हांव फाटल्यान आस न्ही गो. वेल्लो वयर घेता, हंडीर घेता डन. इतले दाट केले जाल्यार ते हें जातलें, बारीक जातलें. आताच्यान घे गो. येस बरें दिसता. सो हें सगळें करता म्हटल्यार न्ही आमकां जाली रातची 9:30 हे पळय हांगासर टायम. आनी आतां जेवण बी गरम केलां, जेवन घेवपाक जाय. आनी ही मनी प्लांट्स बीन रिटर्न हांगा हाडून दवरले. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट करताली की कित्याक काडले कामां, बरी दिसता अशें म्हणून. सो तिणी खूब मागीर तुमकां खबर आसा न्ही खूब टायम जर झाड भितरूच उरलें तांकां वत बी सारकें मेळना जाल्यार मागीर ती जाम जाता न्ही, तशी जाम जाली. ही पळय आतां अशी कशी अशी मोठी पानां येता पळय तशी येनाशिल्ली अशी, आनी हेज्या बारीक येताली पानां. आनी ती एकदां अशी वयर चडयतकीर न्ही ही जी मुळां आसा पळय न्हू ही अशी करून हेका घट धरता, मागीर ती काडपाक मेळना. सो ताका लागून हांवें सगळी कट करून काडलेली. सो आतां परत एकदां ही सारकीच ग्रो केल्या आनी परत आयजूच हाडून दवरल्या. पळया कशी जाता ती सद्याक. आनी हेंचे आतां प्लास्टीक बी काडपाक जाय, हें सगळें काडटा. आनी थोडेशें तुमकां हांगासर मेस दिसतलें कित्याक की आतां हे घुमट शामेळी जी चवथीक लागतली ही जमखणां बसपाक. पयलीं न्ही आमी शेंद्री वापरतालीं बसपाक आरत्यांक बी येता तेन्ना. मागीर न्ही पयल्या वर्सा मान म्हाका हेका दिलें, चवथीक दिल्लें, पुजा करता न्ही आमी. सो कपलाक लावन हेका दिल्लें हें जमखण, डब्बल जमखण. सो पोरू मागीर हें घातलें. सो हो तुवालो, आटये वयलो तुवालो. हांगासर खूब जाणांक खबर आसतना आटये वयलो तुवालो म्हणल्यार कसो आसता तो. सो हो न्ही आमी केल्लो घरा कडेन आनी मागीर ताका गांठी मारप आनी तो कट करून काडप. सो हो मोठ्या उलाचो आटये वयलो तुवालो हो पळय हांगासर पयल्यार तुमकां कळटलो. अशें करून ताका गांठी मारतात. जे म्हटल्यार फाल्यांचो दीस जेन्ना म्हणल्यार येना तो चवथीचो दीस जेन्ना म्हळ्यार उजवडना पळय तेन्ना म्हणल्यार सगळें सारकें जाग्यार पडचेंच ना, अश्यो काही गोश्टी आसा.
तितल्योच बाकीचे जे कितें डेकोरेशनाक बी लागता जावं जें कितें आतां वापराक जाय पळय न्हू तें सगळें काडलें आनी उरलेलें दवरिलें मागीर. सो घराचो लूक जो आसा पळय न्हू तुमकां हांव फाल्यां दाखयता एक्झॅक्ट माटोळी बी बांदून जालें की ना मागीर थोडें फार करून घेतलां. सो रुक्षू येयल्लें रुक्षू गेलें उदळ हो ताका सोडून आयलो काळोख जाल्लो न्ही म्हणून. सो चलात तर लेट जालो आतां आमी जेवन बी घेता आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगा एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करून घेयात. चलात तर मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.